सामकें कित्या मागीर तें पडून घेवपाचें तें एक सांगलां आनी आतां आमचे आमदारानूय चेअरमॅनान कितें सांगलां 21 त्यांची मिटींग आहा आमी प्रपोजल मांडल्या जे होरा कोंतान जे आमी गोंयकारां होरा कोंतान आहा ते कॅन्सील करचे म्हूण ते भायल्या तुम ट्रेडर्सांक घे आनी कोणाक घे पूण आमी गोंयकार जे कार्बी भाव जे एक गोडे एक पांटे 2 पांटे घेवन तांकां होरा कोंतान दिवपाक येना ते आतां 21 तेणें डिसिजन घेतला म्हणून बोर्डाकान सो ते पर्यंत ते आमकां एश्युरन्स दिला फक्त मेळया म्हूण आनी 8 दिसान कितें आमी 8 दिसान परत येतले कित्याक जे हे कंट्रोला भायर गेला हे मार्केट ती भायल्यानूय गेले भायल्यानूय पार्किंग चार्जीस जाला तेय तेका ते आमी कलेक्टरा हे मांडटले हे प्रश्न आतां कितें जाला हिंगा जे दादागिरी भितर ते बंद करूंक लायले अल्टिमेटम दिला आनी जे होरा कोंतान आहा तेय बंद करपाक लायले तेमकां आनी फिक्स पार्किंगूय चलता थिंगा हे जे आतां गाडयो पयलीं कितें जाल्ले 12 वरांचे भितर येताले आनी तशें ना 7 येयले जाल्यार 7 o'clock फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस गाडी घेवची म्हूण आनी आमचे चेअरमॅनान एग्री केला आनी तेंचे स्टाफा कडेन उलयले आनी आमी चोया 21 आफ्टर द मिटींग वी वील कम बॅक वी वील सी वॉट इज आउटकम हे गोंयकारांक फायद्या पडटा जाल्यार आमी एग्री जाल्ले कित्याक हो मार्केट केला हे गोंयकारांक लागून पासत बोडकार रांपोणकार पनेलकार तांकां लागून मार्केट जाल्लो पूण आज भायले येवन गोंयकारांक दादागिरी करूं लागले मिटिंगी कितें आतां कितें डिसिजन घेतला की पयशे आतां कितले घेवपाचे पयशे कितें आहले पयले होरा कोंतान आहले पयले आसना पयले फिक्स आहले 150 आहले होराक पयले 150 पळय आहले धाकटे व्हेकलाक मागीर हे बी सडनली 300 केल्या मागीर व्हडली गाडी 250 आहले ते 500 केल्या सो हे आमी तेंका बंद करूंक लायला होरा कोंतान ते बंद करपाक लायला इतले मिटींग जाल तेजे तुम हॅपी आहाय आम हॅपी म्हळ्यार हांव हॅपी आसतो जे पर्यंत तेम डिसिजन घेयना ते पर्यंत आम हॅपी आसपा न्हय कित्याक आमले डिसिजन आम मागीर घेतले कितें आहा ते फ्युचर करून या आमी आयज सगळे नुस्तें मारपी नुस्तेंकार भाव लायक सोसायटीचे सगळे सेंटराचे आयज आमी हिंगा सेकंड टायम येयले 2 दीस पयलीं आमी येयल्ले आनी आमची प्रपोजल दिल्ली पूण चेअरमॅन आमचे बरोबर नाहलो हे आयकोपाक आयज चेअरमॅनान मिटींग फिक्स केली आनी आयज आमी अगेन्स्ट रिटर्न जे आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता जो होलसेल मार्केट SCPDAचो थिंग कितें जाता ते आमी आयज सगळे ताका सांगून दिले एक म्हणटा तें कितें गोंयकारांचेर गोंयकारांचे अन्याय जाता जे आमी नुस्तें मारपी आमचे भाव आमच्यो भयण्यो हांगा येता पूण ताका रेस्पेक्ट दिना रेस्पेक्ट म्हणजे कितें ताका केरूच करना केर म्हणजे कितें धट्टी गाड्यो मारप लोक म्हणजे बुरशी उतरां तेंचे लागून उलोवप हें चड सारकें न्हू हें आमी सांगलां तो रमेश म्हणटा तो SCPDAचो एकलो उलयता हें आमी सगळें सांगलां आतां थिंग म्हणटा तो कितें गाडयेक म्हणटा तो एक फिक्स रेट आहा आमी चेअरमॅनाक सांगलां की जो एक फिक्स रेट एकूच पाटी आमकां घेवपाचो लायक 150 रुपीज एक गाडयेचे घेवपाचे दुसरे जर तर 6 हेजे आमी प्रपोजल दिल्या 153 4 व्हिलराचे आनी 250 हेजे आमचे 6 व्हिलर हे आमी प्रपोजल आयज दिल्या आनी सर्टन कंडिशन आमी तेकडे ते घालून आमी ताका सांगलां कित्याक आमकां आमचेर एक बरो म्हणटा अन्याय जाता आनी आमगेले डबल टिबल पयशे आमगेले घेता दुसरे आमी एक प्रपोजल दिल्या आमचे मोदे आमचे फिस्ताकार बोटकार भाव आहाय ती कितें करता एक पाटी मोटरसायकलीन आपली 4 पाटी 5 पाटी घेवन येता तेकोडे डबल टिबल पयशे घेवप अरे हे हुंयचो कायदो हे जरी तर आयचे गोंयकारूच आमचे भाव ही आमची SCPDAची ही आयज आमची गोंयची आनी गोंयकारांक हेल्प करना जाल्यार कशें जातलें आनी बारीक 2-3 पाटी घेवन येता ताका 150 घेवप मागीर रोखडे 1 वर जालें काय ना 300 घेवप 300 मागीर तेगेले आनीक 150 वाडोवप म्हणजे हे चड जाता नुस्त्याचो आमकां हिंगताय उणे रेजीच्या पूण हेंगे पयशे घेवप सुबेज सो हे आयज आमचे सारके तकले वयल्यान गेलां हे आमी सगळे आमच्या चेअरमॅनाक दाजी सालकाराक हेका आमी आयज वचोन आमची डिफिकल्टी सगळ्यांची सांगल्या आनी तेणे आमकडे मागला रिक्वेस्ट मागला की आमी जेन्ना बोर्डाची तेची मिटींग आसतली तेन्ना आपूण हे सगळे मेंबरां कडेन पुटाक करतलो म्हणून आनी तुमचे प्रॉब्लेम हे सॉल्व करतलो पूण चोवया
गव्हर्नमेंट कित्याक हे पयले पावटी न्हू आमी जायते पावटी येवन सांगले पूण जावंक ना आतां तर परत तर जाता आनी दोनी तर हे आयकता आनी हे तर आमकां हेजेर जस्टीस मेवता जाल्यार बरें जालें आनी जस्टीस मेवना जाल्यार आमी तांकां सांगलां की आमी ओगी रावप ना कित्याक आमी एक एक पाटी कितें कायदो हातीन घेवपा पडटा एक एक पाटी जबरदस्ती करूंक पडटा हे नाका म्हणून आयज आमी ते कडेन चॅरमॅना कडेन मिटींग आमी घेयल्या आनी हे प्रश्न आमचे डिफिकल्टी आमी सगळे सांगला आनी जे भितर भायले वचपा दिनाशिल्ले तेजेर कितें केलां तुमी आतां आमी ते सगळे पुटाप केला बरोवन घायला आतां तेणी कितें म्हणलां की आपूण हेचेर सगळ्या बोर्डाची मिटींग घेतलो आपूण ते कडेन उलयतलो आनी तेन्ना आपूण ते तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो पळोवया कितें जाता तें कित्याक वी हॅव टू कीप द फिंगर क्रॉस ओके आनी एक मुन्सिपल ना एक म्हणटा ते एक मिस्टेक आहा आमी भितर पयशे घेता हेची पीडीएस घेता ते घेताय पयशे आमकां चार्ज कोताय भायर तर तीच गाडी नुस्तें इकून तर भायर घेवन येयली जाल्यार तेच गाडयेक मुन्सिपालिटी आमकां पयशे घेता म्हणटकच हें डबल जाता हे हांवें पयले फावटी चोयलां की भायर पावलो तुजी बाउंड्री क्रॉस केली काय ना दुसरो रावता तुका फायन हें दिवपाक चलन हें दिवपाक पयशे घेवपाक आनी दॅट इज इल्लिगल हे आमी सगळ्यांक दाखोवन दिलोलें ही कॉपी हा आणि त्याच्यात बरयलो ओके ही कॉपी कितें ही कॉपी त्याच्यात बरयलो हा आमी त्याच्यात बरयलो हा असतो ताका कॉपी घे मार मार कॉपी मार हेजे फोटो मार आमी मुन्सिपालिटी कडेन मिटींग घेतले आमी कलेक्टर कडेन उलयतले म्युन्सिपालिटीचे हय आमी परत आमी मुन्सिपालिटीकूय मेवतले कलेक्टराकूय आमी मेवतले कित्याक हे डबल आमकां हे तुम्ही आज बरोवन दिले तेजे कितें हांव तेजी कॉपी आमची गेलो रे आम्ही आयज ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी आणि बोटकारांनी मिटींग घेतली सो आमकां अशें दिसलेलें आसा की होलसेल मार्केटान होलसेल स्कॅम चलता कित्याक जे फायन दिता या जे फीज घेता तेजे एक रिसीट आमकां मेळना आमी एज ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हो मार्केट फिशरमॅनाक बांदलेलो आसा पण मार्केट आयज बोलतो चलयता खंयचे आख्खे इंडियेक तुवें मार्केटी पळयलें जाल्यार इट इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल फिशरमॅन ऑर लोकल सोसायटीज सो आमी चेअरमॅनाक सांगलेलें आसा की हो टेंडर पळय आहा तो पयलो फिशरमॅनाक दिवचो ना जाल्यार फिशींग एक्झिस्टींग फिशींग ऑर्गनायझेशन पळय आसा एनी वन तांकां दिवचो कित्याक जेन्ना कितें जाता हे भायले मनीस येता आनी आपणाचेर कंट्रोल करता ना जाल्यार आयज दोन सेक्शनां दोन विंग बांदलेले आसा एक विंग तरी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक दिवचे आनी एक फुडें ते होलसेल हे जे ट्रेडर आहा तांकां चलोवनी कित्याक हे कन्फ्युजन इज गोईंग ऑन फॉर सेवरल इयर्स आनी आमी पळयलेलें आसा बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंट्रस्ट आमचो रेट वयर सकयल जाता सो दिस विल बी द इंट्रस्ट ऑफ द एससीपीडी दिस विल बी द इंट्रस्ट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ गोवा कित्याक आमी जरी हे होलसेल मार्केट चलयता नुस्तेकार नुस्तें खावपी लोकांक नुस्तें आयज कमी रेटीन मेळटलें आनी बरें फ्रेश नुस्तें मेळटलें सो आमी मागला सो वी वील इवन मीट द सीएम आनी आमी एससीपीडीकूय वॉर्निंग दिता की अनलेस एंड अंटील यू सॉल्व दीस प्रॉब्लम आमी इनॉग्रेशन करपाक हांवें मार्केट कशेंच दिवचें ना कित्याक वी वॉन्ट परमनंट सोल्युशन एंड फायनल सोल्युशन फॉर दीस प्रॉब्लम बोटकार रापणकार सगळे आयिल्ले आनी तांचो इश्यू आशिल्लो की गोंयकारांक तुमी रेट वन टायम घ्या म्हणून आमचो एसजीपीडीएन पयलीं पसून रेट सर वराचेर आमी घेतात लास्ट टायम एका मिटिंगेन आमी डिसिजन घेतिल्लें की आमी गोंयकार म्हणून सांगून तांकां एक रेट 50% करया म्हणून आनी तांकां सांगिल्लें तुमचे रेजिस्टर खंयच्यो खंयच्यो गाडयो आसा पळय ते आमचे कडेन नंबर दिया म्हणून पूण एक एकदां तांचे कडेन बोटकारां कडेन तांचे जागो नासता तांचे कडेन हें नासता तांच्यो गाडयो नासता त्या खातीर ते भाड्याच्यो घेतात त्यो भाड्याच्यो खंयच्यो येता त्यो आमकां कळपाक हें नासता वाट नासता सो आमी तांकां कितें सांगिल्लें तुमी रेजिस्टर करा आमचे बरोबर आनी रेजिस्टर्ड गाडयो घ्या ते म्हणपाक एक एकदां प्रॉब्लेम जावन आमकां रेजिस्टर करपाक मेळना कित्याक ती गाडी जी रेजिस्टर केल्ली आसा ती एक एक दीस नासता सो आमी तांचे तें मानलें आनी तांकां सांगलें की जाता तितले आमचे गोंयकारांचे म्हणजे फिशरमॅन आमकां कळटा कोण ते तांकांच ती सवलत दिवची म्हणून बाकीच्यो तांच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो पळय त्यो म्हाका दिसता इतलें हें नाशिल्लें सिरियसनेस कांय नाशिल्लें पूण तांचो एकूच आसा की रेट आमकां कमी धरचो आमकां गोंयकारांक इतलो हें करचो न्ही म्हणून आतां जो थंय कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका तो आमी सांगला तोच रेट तो घेतलो ताच्या भायर काय तो वचचो ना सो आमी लास्ट टायम पसून डिसिजन घेतिल्लें की गोंयकारांक आमी जे 300 आसा ते 150 घेतले आनी 6 टायराचे आसा तांकां 500 आसा ते 250 घेतले
इतलें आसून पसून 10 मागीर जे आमी पयलीं आमचो मार्केट 10 बंद जाता तेन्ना जेन्ना तांचे डेलिगेशन आयिल्ले कितें रापणकार एक एकदां तांची फीश केन्ना येता तें कळना, कॅच केन्ना येता ती कळना, तांकां पसून आमी सवलत दिवन 10 मागीर तांकां रापणकारांकूच आमी तें मार्केट ओपन केल्लें फर्स्ट टायम. सो गोंयकारांक थंय त्रास जाता हें म्हणप हें योग्य न्ही. गोंयकारांक आमी ते फूल फॅसिलिटी दिल्ली आसा, सगळी फॅसिलिटी दिल्ली आसा. तांचें आसा की आनी इल्लो रेट कमी करचो म्हणून, जेणे करून तांकां इल्ले बेनिफीट मेळटले म्हणून. सो हांवें सांगलां की तें हांव मिटिंगेन घालता आनी ऑथॉरिटी डिसिजन घेवपा जाय म्हणटा. सो ऑथॉरिटी डिसिजन घेतली. ना हे बोटकार आयला ते डबल रेट घेतात म्हणून आयला न्ही, त्रास जातात म्हणून आयला. ना. एक पाट्या फाटल्यान 150 रुपया घेता म्हणून ती बायल सांगपाक लागली. पण ती येता मोटरसायकल घेवन 3 पाटी घेवन म्हणल्यार तुमी अशी कशी रेट हें तूं एक केस सांगता. अश्यो बाकीच्यो खुबश्यो केसी आसा ज्यो 2 पाटी पयलीं घेवन येता, मागीर घोव येता 6 पाटी घेवन, मागीर आनी बस येता आनी पाटी घेवन. सो तशें ताणें सांगलें म्हणून ताचेर फेस व्हॅल्यूचेर वचनाका. आमचो सुपरवायझर असो ताणें सांगला थंय डायरेक्टली की तुमी येता आसतना 2 पाटी घेवन येता, मागीर ती 4 पाटी जाता, मागीर 6 पाटी जाता. मागीर आमी कितें करप? ताका कंट्रोल ना न्ही मागीर. फाल्यां सपोज खंयचो एजंट आयलो आनी कोणाय कडेन दिवन धाडले जाल्यार ताजेर कितें कंट्रोल? सो तसो कंट्रोल आमचो खंयचोच उरना. सो त्या खातीर आमी तांच्यो सगळ्यो मागण्यो आयकून घेतल्या. थोड्यो ज्यो मागण्यो आसा तांचे टायमिंगाचेर, तांचे रेट कमी करपा खातीर ते हांव एकटो घेवंक शकना, ते आमी हातून घालतले. तांचो आनी एक डिमांड आशिल्लो की तो टेंडर आमकांच दिवचो म्हणून. पळय हो टेंडर ओपन टेंडर आसा, हो टेंडर कोणीय कोट करूंक शकता. हांवें सांगलें तुमी कोट करा आनी तुमी घ्या, आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. पूण तो आमकांच डायरेक्ट दी. हायकोर्टाचें रुलींग आसा की तो ओपन टेंडर जावचो म्हणून, ई टेंडर जावचो म्हणून. आतां ई टेंडरिंगाचो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जाल्लो आसा. लास्ट टायम आमी पयलें की प्री बीड मिटिंगेकूच ताणें ऑब्जेक्शन हाडलें की थोडे क्लॉजीस तांकां ऑब्जेक्शनेबल आशिल्ले. सो ते ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजीस आमी सरकाराक बरोवन ते सगळे क्लॉजीस आमी काडले आनी आतां तें इट इज ऑलमोस्ट फायनली ऑन द टेंडरिंग स्टेजीस. सो वी हॅव टोल्ड देम की तुमी कोट करा आनी तुमी घ्या. आमकां गोंयकारांक घेतले जाल्यार आनी बरो, आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. पूण कोणाय घेवचो तो. आणि गाडी भितर हाडपाक तुमी रिजर्व प्लेस म्हणून दवरता खंय, हे नुस्तेकार हे म्हणटा. सगळें आतां तुमी भायर पयलें, भायर एक उलयलें आनी भितर एक उलयलें. सो तूं तेंच तुका सांगलें सगळे फेस व्हॅल्यूचेर वचनाका. आमी खंयचीच रिजर्व करना, आमी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसाचेरूच वता. आतां गाडयो कश्यो येता पळय तश्यो आमी लायता. व्हडली 9 टनाची गाडी आयली जाल्यार ती डायरेक्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जाय त्या जाग्यार लागपा जाय, थंयच जागपा जाय. सो ते आमी सिस्टमॅटीक लायता. इतले वर्सां कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. तांकां मेजर इश्यू आसा तो रेटा खातीर आनी तो रेटूच कमी करपाचेर तांचो मेजर स्ट्रेस आसा. बाकीचे बारीक बारीक तांचे आसा की तो गाळी मारता, कोण आनी कितें करता. सो दॅट आमी विचारपूस करून आमी कित्याक हें करता विचारता. तेंचो एक आरोप आसा न्हू, दिसा दिसा उजवाडीन लूट चल्ल्या ह्या मार्केटात. आनी जर लूट बंद जायना जाल्यार तेंचो कर निशेध आसतलो म्हणटा ते हे मार्केट इनॉग्रेशन करपाक. ते रस्त्यार येतले मार्केट इनॉग्रेशन करपाक दिवपाक. चॅरमॅनान हे सगळें जाग्यार घालून लुटता म्हणटा. तसले भाशा आमचे कडेन ताणें कांय करूं ना लुटपाची बिडपाची. ताणें सांगलां की म्युन्सिपाल्टीचे लोक येवन 200 रुपया आमकां चार्ज करता. ते कित्या खातीर? आतां म्युन्सिपाल्टीन टेंडर काडला, म्युन्सिपाल्टीच्या जाग्यान म्युन्सिपाल्टी घेता, आमच्या जाग्यान आमी घेतात. सो तांकां तो चड दिसता. इट्स सिंपल. तांकां तो आमकां पळय आमच्या कंपाउंडा भायर जे पार्किंग आसा ताच्या भायर आमकां रस्त्यार कितें जाता तें आमकां लागना. ती म्युन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी. आतां म्युन्सिपाल्टीन सोपो टेंडर काडला. सो ताजो कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी तो भायर कोण लायता पळय गाडी ताजे कडल्यान घेता. सो म्हाका काय रावंक दिसना. तुमी म्हणटा तशें तो भायर केला तसो कांयच तो भायर लायता पळय तो भितर ना. घालता. भायर तुमच्या मार्केटा बद्दल तो जो आरोप केला तेंच्यांनी लुटता म्हणून. सो तेजेर कितें सांगूंक तुम्ही सोदता? रिसिप्टूय दिना म्हणटा ते. आमकां ताणें तो दाखयता म्युन्सिपाल्टीची रिसीट. आतां म्युन्सिपाल्टीची रिसीटीचेर हांव कितें सांगतलो? तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर रिसिप्ट दिना म्हणटा. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर दिता. ताणें म्हाका रिसीट दाखयल्या पळय कोण सावियो म्हणटा ताणें ती म्युन्सिपाल्टीची रिसीट. ती म्युन्सिपाल्टीची रिसीटीचेर हांव कितें कमेंट करतलो? ते तांकां विचारपाक जाय. पळय असले आरोप करप पळय साहजीक आसा. कोणाक आपल्याक पळय एक एकदां तांकां जशें तितले रेट कमी जायनाहलो मागीर कितेंय आरोप करप. आतां भितर बसून खूब जाण येवन म्हाका खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो. सो आमी फेस व्हॅल्यूचेर वचचे न्ही. तांचे कितें जेन्युइन डिमांड्स आसा ताजेर हो गव्हर्मेंट 100% विचार करतलो. हो गव्हर्मेंट गोंयकारां खातीरूच आसा. आनी तुमी आयकलां आसतलें थंय तो पेले आसूं नाल्यार बाकीचो आनी कोण आसूं ताणें ऑन रिकॉर्ड सांगलां की आमी जेन्ना आयलां तुमी गोंयकारांक सपोर्ट केला म्हणून. ते तुमी आयकलां जाल्यार तुमी पेलेची मुद्दम बायट घ्या. ना आमी आयकुना की ते तुमच्यांनी आमकां भायर घातला. आनी आमी कशें आयकतले? मिटींग चलता आसतना आमी घेवन आशिल्ले पूण तुमी घेयात ताची बायट. तो तुमकां पयलें सांगतलो ऑन रिकॉर्ड इज दॅट केन्ना आमी SGPTन आयला
तेन्ना गोंयकारांचे इश्यूज आमी सेटल केल्यात. थोडक्यान सामाप कशें करतले तुमी आयच्या दिसाचे? थोडक्यान समज म्हणजे कशें आसा, एक तर तो मार्केट पयलींचो आतां न्यू मार्केट आमी अक्षय तृतीयेक ओपन करपाक वता. एकदां तें जालें की ना, मागीर तें सिपेज, उदकाची सिपेज, ताजेर सोल्युशन आयलें. डायरेक्ट उदका म्हणजे ताका ड्रेनेज, नव्या मार्केटान ड्रेनेज आसा, तो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. रेट कितें आसा, गाडी खंय लावप, आतां मातशी व्हडली एरिया जाता. आनी ताज्या मागीर आमी GSIDCक ती बाकीची एरिया बांदपाक येतले, सो एरिया व्हडली जातली. एरिया व्हडली जातून हो जो प्रॉब्लेम आसा, म्हजी गाडी घालपाक मेळना, तुजी गाडी घालपाक मेळना, पार्किंगान गाडी जाता, हो सगळो इश्यू सॉल्व जातलो. सो आज मिटींगेक तेंचो डिमांड आसलो ते तुमी बोर्ड मिटींग घालून आमी रेटा बद्दल तांणी कितें सांगलां पळय तें आमी मिटिंगेन घालतले. हांव एकटो डिसिजन घेवंक शकना, सो आमी मिटिंगेन घालतले आनी कितें रेटा डिसिजन भायर आसता. आनी कितें ना, तांचे मेजर इश्यू आसा तो रेट. एकटो कोणी म्हणटा तो आपल्याक गाळी मारली, पूण ती गाळी कित्याक मारली हें तो सांगना. नॅचरली कोणाकूय गाळी मारली की राग येताच, देर इज नो डावट. पूण एक एकदां थंय मार्केटान इतलो केओस आसता की मोठ्यान उलयले ती पसून गाळी दिसता. तुमची मिटींगेकूय अशी गाडी मारतले, आमी भायल्या रावन आयकलो कोण ते भितर कितें म्हणजे डेकोरम वॉट वी अंडरस्टँड ताजेर हांव कमेंट करूंक शकना. ना तुमी चॅर केलं, तुमी कंट्रोलान दवरूंक जाय आसलें. ना तांचे पळय आमी ताजेर कमेंट न केल्लो तितलो चड बरो.